and witness the creativity inclusiveness. It's invested in about Carbon. celebration, You will festival. also get to meet your People of all favorite religion, good caste, creed come influencers together that many of and you celebrate. already follow. Where children are given an opportunity to showcase their talent, there is no competition, it's a festival. आणि वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्मान म्हणजे तुझी हेरिटेज जावं कल्चर जावं संस्कृती जावं सगळी दाखोवपाचो एक प्लॅटफॉर्म तुमकां सगळ्या भुरग्यांक मेळटा जाणट्यांक कितें तरी आसता सगळ्या लोकांक वेगळ्या वेगळ्या स्थळाच्या वेगळे वेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा आणि नोमोजो एक संकल्पना आशिल्ली की नो मोटर झोन नाल्यार नो मोबायल झोन जे वाहतूक वाडिल्लें आसा सगळे लोक इतले बिजी लायफान आसता जाल्यार एकामेकाक जो टायम ना तो टायम काडचो आनी ताणें आपल्या बरोबर स्पेंड करचो फॅमिली बरोबर स्पेंड करचो ग्रँड पेरंट्सा बरोबर स्पेंड करचो नातवांनी सगळ्यांनी बरोबर करचें हें एक संकल्पना चिंतून आमी हो नोमोजो सुरू केल्लो. Over the time it has grown with the help and because of successfully because of the participating families, children, everybody has families who come in. आणि एक पहिले आमी भुरगेपणान सायकलिंग करताले स्केटिंग करताले रस्त्याचेर काय प्रॉब्लेम नासताले सो वी मेक इट इन टू दॅट झोन वे पीपल कॅन कम सायकल स्केट शो देअर टॅलंट आर्ट हेरिटेज पेट झोन वेगळे वेगळे झोन्स तयार करून दे गेट अ चान्स टू शोकेस देअर टॅलंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अदर ग्रुप्स हू कम हियर गेट अ चान्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट जातूंतल्यान ते आपले पदार्थ गांवांत केल्ले दाखयतात आनी लोक घेता आनी ताजो आस्वादूय घेवंक मेळटा. We have domestic and international tourists also coming down and having a feel of this particular program and very importantly it's very inclusive आशिल्ल्यान सगळ्यांक हाजो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवंक मेळटा आनी एज it's a part of a celebration of people's celebration. I'm very happy to say that every year to year the successfully we have been able to do it thanks to our strong team who is putting a lot of efforts to ensure this is there and thanks to the people from Porvorim and everywhere in Goa who come all the way to and wait for this program every year eagerly to come with the families and participate and enjoy the event. So Nomozo 5.0 with the help of Department of Tourism we have ensured that it is a showcase model to attract the best and a festival which can include everybody. तूं हांगा येवन कितें जाल्यार स्वता कितें करूंक शकता आनी तुज्या भुरग्यांकूय कितें करूंक दिवंक मेळटा. सो दिस इज अ लिटल युनीक इनोवेटीव फेस्टिवल keeping in mind respect for the environment, respect for ecology and giving a very strong message to the next generation how we need to take care म्हणजे आमची संस्कृती सांबाळून ट्रेडिशन सांबाळून हेरिटेज सांबाळून फुडल्या पिढीक व्हरता आसतना फुडल्या पिढीकूय त्या फुडल्या पिढीन तितल्याच जपतालगायेन रिस्पॉन्सिबिलिटीन आपली ती खानार घेवन फुडें व्हरचो मशाल हे आमची एक विचार आसात आनी आय थिंक वी हॅव बीन गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर इट थँक्स टू ऑल द पीपल. अरुण बाबा आमी कितें पळयता अशे इव्हेंट न्ही चडशे इलेक्शन जाता तेन्ना पावता पूण तुमचें तशें ना तुमी दर वर्सा हो इव्हेंट करता लोक वाट पळयता म्हणे तुमी सो तुमी ह्या इव्हेंटाचें फ्युचर खंय पळयता. आमकां लोक निवडून दिता गांवाक वाड्याक गोंयाक फुडें व्हरपाक आनी लास्ट म्हजें तिसरो टर्म I have tried my part to ensure that we have a very inclusive fail as far as my constituency is concerned and as a minister to promote our things in a right manner, sustainable manner. Environment सांबाळून सगळें करचें पडपाक आनी ताच्या खातीर जेन्ना आमी हे विचार मांडटा राजकारण इज नो लॉंगर ओनली अबाउट पॉलिटिक्स खंय जाय ते करचेच पडटा बट फॉर अस पोरवोरकार्स वी आर वन फॅमिली अँड वी एन्श्योर दॅट आवर फॅमिली इज हॅपी इन ऑल एस्पेक्ट्स अँड वी ट्राय टू एन्श्योर दॅट विथ आवर टीम वी that togetherness, sense of community living, self belonging हे सगळ्या भितर तयार करता की आमी अर्रात पोरवोरकार जे आसात ते बरोबर रावन काम करुया म्हणून राजकारण येतलें राजकारण वतलें पूण बरोबर आमी रावया हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी बरी भुरग्यांक आमचे तयार करया तांचो फ्युचर तयार करया हे सोशल जे आसा ते आमी आज न्ही जवळ जवळ 15 वर्सां पयलींच्यान परवरी करीत आयल्या आनी करीत रावतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.